म्हाका एक गजाल मुद्दे आमी जेन्ना रिजल्टाचे विश्लेशण करताले तेन्ना आमचे जे डेटा सायंटिस्ट आसात निलेश बोर्डे प्रोफेसर निलेश बोर्डे निलेशान एक बरें वाक्य वापरलें जें तकलें उरलें की ही सेड दॅट एंटी ट्रस्ट वॉज मोर पॉवरफुल दॅन एंटी इनकम्बन्सी म्हणून जो मुद्दो तुवें काडलो की काँग्रेस सांगता की आमी बदलल्यात आमी फुटिराक टिकिटी दिनात पण तुमचे ही भूमिका येवपा फाटल्यान तुमकां सगळे जाण सोडून गेले हें कारण आसा तुम्ही एक कितें आपल्याला हो तात्वीक मुद्दो म्हणून तुम्ही ही भूमिका घेतिल्ली ना ताका लागून आमी ओवरनायट तुमचेर विश्वास दवरपाक शकनात 10-11 जागे तुमकां दितात पण ओवरनायट तुमकां सत्ता दिवपाक शकनात एट द सेम टायम दुसरी वटेच्यानय तांणी सांगलें की आमी ओवरवेल्मिंगली तुमकां 22 दिनात सो एक खंय तरी तुमचेर एक अंकुश आसा एट द सेम टायम एंटी ट्रस्ट अगेन्स्ट काँग्रेस जे 2017 ते 2022 दरम्यान जालें वॉज मोर पॉवरफुल दॅन एंटी इनकम्बन्सी इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग आतां तातूंत भितर दोन भाग येतात फक्त काँग्रेसच्याच बाबतीन अशें न्ही एंटी ट्रस्ट हो मोगोच्या बाबतीनूय म्हणपा जाता हय 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 मोगो डेफिनेटली मोगोचेर येवयाच आमी बट एक इंटरेस्टिंग आसा मोगू आमी फिनालेक दवरया सामको मोगो इज फिनाले सो एक गजाल आसा की दोन स्ट्रॅटजी एक काँग्रेसीन धरिल्लें की आमी एक नरेटीव बिल्ड करतले आनी त्या नरेटिवाच्या आदाराचेर ही वेंचणूक लडयतले नो टू डिफेक्टर्स न्यू काँग्रेस न्यू कॅन्डिडेट्स आनी दुसरी वटच्यान बीजेपीचे सीट बाय सीट मॅनेजमेंट तुमकां कितें दिसता की सीट बाय सीट मॅनेजमेंट हें एका नरेटिवाक वरचड थरलां काय लोकांनी आपली आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पळोवन एक ओवरऑल चित्र एज वेल एज कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवला वेलो हिशोब नरेटिव्हचो जर विशय मांडलो न्ही जाल्यार भाजपान लास्टाक आपली एक प्रतिमा सकारात्मक करपाचे दृश्टीन खूब प्रयत्न केले सदगुरू हें दिसता की काँग्रेसीन एक ते नवीन राजकारण नवीन काँग्रेस हो जो एक नरेटीव तयार करपाचो प्रयत्न केलो अल्टिमेटली लोकांनी सांगलें की नवीन बिवीन बरें आहा पण इतली बेगीन तुमचेर पूर्णपणान विश्वास दवरप शक्य ना म्हणून ना काँग्रेसीक एक कळूं ना की राजकारण हें राजकारणाच्याच पद्दतीन फुडें व्हरूं जाय मागीर ते कितें करतात एकदम बरें करपाक वचप नाल्यार एकदम वायट करपाक वचप ताच्या मदीं सिरियस राजकारण आसता प्रोफेशनल आतां उदाहरण दिवन सांगता तुमकां रेजिनाल्ड तृणमूल सोडून आयलो तेन्ना आनी खंयची पार्टी आसल्यार कोणाकूय कळटा की तो निवडून येता ताका तिकीट दिवपाचें तो आमदारकीचो राजिनामो दिवन गेल्लो ताका तिकीट दिवं जाय आशिल्ली तुमी बीजेपींतल्यान वचून येवन जी व्यक्ती आयली ताका तिकीट दिता परंतु काँग्रेसनिश्ठ काँग्रेसची आयडियोलॉजी मानपी किंवा अशें बॅगेज ना असो मनीस कमी आसा तुमचे कडेन लिडर्स तो गेलो ताका चूक कळ्ळी तो आयलो ताका कोणूय तिकीट दिवपाचो काँग्रेसी हांच्यांनी दिवना न्ही तेंच्यांनी एक प्रिंसिपल म्हटलो आपलो कितें म्हणून की आमी जे फुटीर आसा तांकां दिवचें ना म्हणून पण तेन्नाच एक विचार करपा जाय बॅलन्स विचार करपा जाय राजकारणान की तुमी हें करा जे तुमचे जे हॅबिच्युअल डिफेक्टर आसा तांकां तुमी नाकारा पण जो उमेदवार तुमचो निवडून येवपाचो आसा आतां तुमी जे उमेदवार दिल्ले तांच्यांनी केन्ना ना केन्ना पार्टी बदलल्याच पण जो निवडून आयिल्लो आसा तो निवडून येता म्हणून कळटा कुडतोरी तुमी ताका दिना अशे अनेक मतदारसंघ आसा झेडपीच्या टायमारूय तेच केल्ले झेडपी तांचे कडेन काही झेडपी तांच्यांनी शिवोली बीन गोवा फॉरवर्डाक सोडलेले थंय ताची स्थिती कितें जाली मायकल लोबो जर काँग्रेसीन येवून आशिल्ले बीजेपी बार्देशान काँग्रेस बार्देशान वायप आवट जावपाची ते 3 जे मतदारसंघ तांकां मेळ्ळ्या ते ओन्ली ड्यू टू मायकल लोबो बीजेपींतल्यान काँग्रेसीन आयलो म्हणून एक आसा न्ही सदगुरू ताका दिली तिकीट हय रेजिनाल्डाचें म्हाका दिसता बरें जालें हय काँग्रेसीन जर तिकीट दिल्ली जाल्यार तुगेले रेजिनाल्डाचें कितें जाता आशिल्लें आज म्हाका खबर ना चवथो टर्म ताका एक विरोधाक बसचें पडटा आशिल्लें बीजेपी आनी काँग्रेस स्ट्रॅटेजीचो आनी एक फरक सांगता की तांचे सेंटरांतल्यान जे लिडर आयिल्ले तांचे कंप्लीट मॉनिटरींग आशिल्लें जेन्ना फिलीप नेरीन सांगलें की आपण बीजेपीची तिकीट घेना तेन्ना तांकां एनसीपीची तिकीट हाडून बीजेपीचेच लिडरांनी अशी दिल्या की तुमी एनसीपीची तिकीट घ्या म्हणून बी फॉर्म कुठे आहे ते आमी सांगतो म्हणून अशी दिल्या अशी उदाहरणां आसा हे बॉम्बे ठरोवन आयिल्ले गोश्टी ह्यो हांगा ठरना आनी हे काँग्रेसीक खबरूच नाशिल्ले ते केवळ ते इलेक्शन तातूंतच आशिल्ले पण बॅकडोर स्ट्रॅटेजी जो जावपाक जाय हो जायना
अरे अशी सुद्धा उदाहरणां आसा की जेन्ना काही अपक्ष निवडून येतले ते बीजेपी विरुद्ध आसा निवडून येतले कुडतोरी फॉर एक्झाम्पल बीजेपीचीच काही मतां रेजिनाल्डाक लास्ट 8 दिसां भितर ट्रान्सफर केली न्ही काही अपक्ष उमेदवार जे थोडे हल्ले म्हणा निवडून येतले आणि मागीर बीजेपीक सपोर्ट दितले अशें जेन्ना दिसले तेन्ना तांकां निधी पावोवपाची वेवस्था सुद्धा बीजेपीन केल्या ही स्ट्रॅटेजी असता ही काँग्रेसीक खंय खबर आसा ते आपल्याच भितर आपापलोच मतदारसंघ घेवन बसले हांव तुमकां सांगतालो पयल्या डिबेटीक की दिगंबर कामत किंवा गिरीश सांखळी मतदारसंघान आयले पण पूर्ण उत्तर गोंयांत ते खंय टूर केलो तांच्यांनी खंयच्या मतदारसंघान खंयचो कार्यकर्तो आसा हो दिगंबर तांकां नांवान मांद्रे वळखता वाळपय वळखता वाळपय बिळपय जे तिकिटी दिल्यो तांकां मतां कितली मेळ्ळी म्हणजे तिकिटी दितना तुमी स्टडी करना निकश लायना खंयचेच क्रायटेरिया फॉर मी द क्लासीक वॉज खेमलो वचून सावड्डेची तिकेट दिली ती